संकुशाने सोता तुका उसके आकोतीन सोतुका कुशल Soklet kolet tuka Disa fatoru de dana Kalsatle utka sorta Aisha disa jeson buzo Duka dunya de bedoita Sonkostani sota tuka उसके आकोतीन सोता तुका कुशल पोळन सोता तुका सगळेच कोडेन सोता तुका दुका बरी आसता तेन्ना मोक्षे भितर सुस्कार सोडटा आमकां दोवला कितें करचें Dunia spatium rauce Sonkostani sota tuka Uske akotin sota tuka Kushal pora sota tuka Soklet koden sota tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाल बाबा भयणीनो आयज 6व्या नोवेनांत आमी भितर सरता आयचो विशय भाग्यवन जुजेबाजान देवा बोगसणे पुजेक दिले कुमसारा वरवीं आमकां नितोल करुया कुर्सार मरतना जेजू असो उद्गारलो बापा तांकां बोगोस तेच परी पोदवारांत सांपडलेले ओस्तोरेक जेजू काश्टीचें फर्मण मारिना पूण तिचें पातक बोगशिता आमी सगलीं मनीस कोशी चुकता पूण केन्नाय बोगसणें मागूंक आनी दिवूंक फाटीं उरता आमचो पेलो चुकता तेन्ना ताका बोगसूंक आमी ओदीक करून कुमसाराचो साक्रामेंत घेवन नितोल जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता तर हो उलो आयकूंक घेवंक एकामेकाक आमी बोगसूंक शिकूंक ह्या नोवेनांत भाग्यवन जुजेबाजाचे मजतीन देवा लागीं मागुया ह्या मिसाचें इंतेसांव फामिलीन सगळ्या बरेपणा पासत देवाक दिन वाचता आनी मीस भेटयता जुरल तेशेरा एक बरयणार कवी एलेक्झांडर पोप अशें म्हणटा टू अर्र इज ह्युमन टू फॉरगिव इज डिवायन मनशां कशीं आमी जायते फावटी चुकता पूण बोगसणें आमकां देवा सारकीं कोत्ता आनी देवा सारकीं जावंक आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत उलो कोत्ता पूण जायते फावटी आमी फाटीं रावल्या बोगसणें मागूंक आनी दिवंक आमी आंग काडलां ह्या आनी हेर चुकी पासत देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां
ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत भाग्यो सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sunya kakutku, sunya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sunya kakutku, sunya kakutku, sunya kakutku. प्रार्थुया. खेरीत भाशेन डायसेन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन DSC च्या वावरा पासत मागुया शिक्षणीक मळार भुरग्यांची आकारणी बरे भाशेन जावं. तशेंच सरकारा वाटेनसून बरो तो तेंको ह्या वावराक मेळूंक ह्या खात्या पासत मागतना डायसिजन यूथ सेंटर हाचोय वावर तरणाट्याचे आकारणे वाटेन जेजूच्या मना प्रमाणे जावं मागुया. देवा, तुझ्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागयोन जुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यंत पोरचोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटलें आनी सुर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत साम्युएलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या पावलांनी चलनात. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचेर राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी साम्युएलाक बरी लागली ना. तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थन केलें आनी सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें, तुका पोरजा सांगता तितलें तूं आयक. तांणी ताका न्हय पूण म्हाका पाट केल्या, कित्याक हांवें तांचेर राजवटी चलयली तांकां नाका. सर्वेस्परान कोलीत केलें तितलें साम्युएलान राजाक मागताले पोज्जेक सांगलें. ताणें म्हणलें, ताचे राजगोटकी चलयतलो तांचेर होक हे. तुमच्या पुताक आपल्या रानगोड्याचे आनी गोड्यांच्या चाकरेक तो लायतलो आनी ते ताचे रानगोडे मुखार दवरतलो. 1000 आनी 50 संख्याचे जोम्याचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपले शेता बाटांक नांगरूंक आनी लुवणेक हातयारां तयार करूंक आनी आपले रानगोडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमच्या धुवांक आपल्यो सुंगोंदिनी रानपिनी आनी उंड्यांकारणी करतलो. तांची बुरी ती शेतां दांका मोले आनी जैतुनीची बाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो.
तुमच्या पिकावलांचो आनी दाकांचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी इंजड्यांक दितलो. तुमच्या बऱ्यांतलें बरें चाकरांक आनी चाकुरणीक आनी तोंडणाटी गोरवांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडाचो दावो वांटो मागतलो आनी तुमीच तांची चाकरां जातल्यांत. तो दीस पावतोच तुमीच मागून घेतलेले ते राजाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण तेन्ना सर्वेस्पोर तुमचें आयकोचो ना. शमुएलाची उतरां आयकून पोरजा कबूल जाली ना. तांणी म्हणलें, हेरा राष्ट्रां पोरी आमी जावंक आमकां एक राजा जायीच. आमचो राजा आमचेर राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमची झुजां झुजतलो. पोरजा सांगताली तितलें शमुएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कोरीत केलें. तेन्ना सर्वेस्परान शमुएलाक म्हणलें, तुमचे मागणें आयक, तांकां एक राजा दी. देवाचें उतोरें. देवाचें गोड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा पोरजा बागी. तुज्या मुखामोलाच्या उजवाडान तीं चलतलीं सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. सबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तूंच ताची वडवीक, तूंच तांचें बोल. तुज्याच बोल्यापणा आमचे सकोत वाट, कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायेलाचे पवित्र देवाच्या हातांत. सबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. एक वोट बाकणार आमचे मोदें उपसल्लो आनी देव आपले पोचेक मेलूंक आयलो. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मार्को बर्मोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफारनावान आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत ताका एका मनशाक उखलून ताची सोरशी घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचे शी हाडूंक जायनासले देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नळे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आंतरुणा सय देंवयलो. तांचो भावाट पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां बोगसली. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनान चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसून जातात?
ते तांचे भितर चिंततात म्हूण आपल्या मनान रोखडेच वळखून जेजून तांकां जाप दिली. तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंततात? आरकाराक सांगूंक तुजी पातकां बोगसोनी वो उठ तुजे आंतरूण घे आनी चल, हातले खंयचे ओदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालता, उठ तुजे अपुर्बाईच्या भयणीनो आनी भावानो, अशें एक काणी आसा. इफेर्नान खंय देंवचारान लुसिफेर आसलो, ताणें एक दुसऱ्या देंवचारा मदें एक जोमात आडयली. आनी जोमात कित्याक बसत? कित्याक जाय तो लोक संवसारांत खंय रेतीराक वेतालो, जाय तो लोक खंय शिबिरांत वांटो घेतालो, जाय तो लोक खंय कुमसार जातालो, मिसाक वेतालो, आनी हे तरेन मेले उपरांत ती स्वर्गार वेताली. ह्या लुसिफेरान खंय ह्या दुसऱ्या देंवचारांक आपोवन हाडले आनी सांगलें, पळयात कितें तरी आमी मांडणी काडूंक गरज ह्या लोकांक इफेर्नांत हाडूंक. म्हणटच तुमी सजेशन दियात, सुचोवण्यो करात. आनी तांकां खंय 24 वरां दिली, एक दीस तांकां दिलो. आनी 24 वरां उपरांत खंय ते एक जाण खंय देंवचार आयले आनी आपली सुचोवणी तांणी दिली. एकल्यान वचून सांगलें, पळय ही म्हजी सुचोवणी आसा. झिरूल ह्या सुचोवणे उदेशी लोक इफेर्नांत पावतलोच. लुसिफेरान खंय ताका ह्या देंवचाराक संवसारांत पाठोवन दिलो, वच आनी हो संदेश लोकांक पाठय. आनी देंवचारान खंय संवसारांत येवन हो संदेश पोरगोट केलो. आनी कसलो संदेश? खायात पियात आनी मोजा करात. कित्याक इफेर म्हणटा पळय तें ना, म्हणटच तुमचें जिवीत हांगासरूच कोबार जाता. आनी खंय लोकांनी खंय ताचें सोद मानलें ना. कित्याक लोक बेस बरे भाशेन जाणो आसलो की वायट जिवीत जियेल्यार मनीस इफेर्नांत पावता. म्हणटच खंय हो ताचो संदेश लोकांनी बिलकूल मानून घेवंक ना. दुसऱ्या देंवचारान खंय वचून सांगलें, म्हजे लागीं मांडणी आसा. म्हणटच दुसऱ्याकूय हो संदेश घेवन खंय संवसारांक पाठयलो. आनी दुसऱ्या देंवचारान हो संदेश लोकांक दिलो, पळयात तुमी डान्स करात, खायात पियात, कुशालकायेन दीस सारात. कित्याक स्वर्ग म्हणटा तो आनी ना, देर इज नो हेवन. आनी खंय हेंवूय जायत्या लोकांनी खंय मानून घेवंक ना. कित्याक लोक बेस बरे भाशेन जाणो आसलो, जो कोण बरें जिवीत जियेता तो एका दिसाक स्वर्गार वेतलो, देवाक रूप रूप पळयतलो. म्हणटच होय खंय तांचो प्लान फेल जालो. तिसऱ्या देंवचारान खंय वचून सांगलें आपली मांडी. आनी ही मांडणी खंय लुसिफेराक बिलकूल आवडली आनी ताकाय खंय ताणें संवसारांत पाठयलो. आनी हो तिसरो देंवचार येवन ताणेंय मोगाचे परिवानो हो संदेश लोकांक पाठयलो. आनी हो संदेश आयकना फुडें खंय इफेर्नांत खंय लायन लागूंक लागली. जायतो लोक त्या उपरांत हो संदेश आयकले उपरांत खंय इफेर्नांत वचूंक लागलो. जाल्यार मोगाचे परिवानो ह्या तिसऱ्या देंवचारान कसलो संदेश लोकांक दिलो काय? ज्या संदेशा वरवीं ती आतां सगळीं इफेर्नांत वेतात. आनी मोगाचे परिवानो ह्या तिसऱ्या देंवचारान म्हणलें खंय भियो नाकात, फाल्यां आनेक दीस आसा.
भिवपाची कसलीच गरज ना. आयज मिसाक वचूंक चुकले फाल्यां वचूं येता. आयज कुमसार जावंक चुकले फाल्यां वचून कुमसार जावंक येता. म्हणटच हे तरेन खंय ताणें संदेश दिलो लोकांक, सगळे तुमी करात पूण कांय नजो, सुस्त रावात. गोंयकारांक मोगाचे भयणीनो हो संदेश भोव आवडटलो, कित्याक आमी गोंयकार सुसेगाद. आनी ह्या देंवचारान खंय होच संदेश दिलो, सुसेगाद रावात, कित्याक फाल्यां आनेक दीस आसा. जिवीत बदलात, जिवीत बदलूंक फाल्यांचो दीस आसा. आयज कित्याक? आनी हे तरेन खंय जायतो लोक फाल्यां आनेक दीस आसा, फाल्यां फाल्यां म्हणून खंय जायतो लोक रावलो आनी अकस्मात मरण येवंक लागली. एक एकलो दुयेंसाक सांपडलो, कोण कोण उपसुयेदाक सांपडलो आनी हे तरेन इफेर्नांत खंय लायन लागली. हय मोगाची भयणीनो, ल्हानशी काणी घडये जायत पूण संदेश आमकां दिता. म्हणटच आमी वेळ वगडावंक उपकारना, फाल्यां आमी म्हणूंक उपकारना. आयजूच बरें कुमसार करूंक गरज. आयजूच आमचें जिवीत आमी न्हवसरूंक गरज. आयज मोगाल भयणीनो हो सोबीत विशय घेतला. बागयोन जुजे वाजान देवाचें भोगसणें पोरचेक दिली. म्हणटच कुमसारा वरवीं आमकां नितळ करुया. मोगाचे भयणीनो, बागयोन जुजे वाज मरणाचे तोडीर पावलो तेन्ना ताणें लागशिल्ल्यांक म्हणलें, कितें म्हणलें? जें कितें तुवें आख्खें जिवीत भर करूंक नाय तें मरणाचे घोडेर तुजे लागीं करूंक घडचें ना. जें कितें तुवें आख्खें जिवीत भर करूंक नाय तें मरणाचे घोडेर म्हणजे निमाणे घोडयेर करूंक तुजे लागीं घडचें ना. म्हणटच मोगाल भयणीनो, दिसाच्या दिसाक बरेंपण विस्तारूंक, दिसाच्या दिसाक एक बरें कुमसार करून आमचें जिवीत आमी न्हवसरूंक हो विशय म्हाका आनी तुका उलो करता. तर मोगाल भयणीनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय? होच संदेश आयची वाचपाय आमकां दिता. आनी जेजूच्या जिवितान जर तर आमी नदर मारीन जाल्यार पळयता हांव, जेजून हो भौशीक वावर सुरू केलो आनी जायत्या लोकांची पातकां ताणें भोगशिल्लीं तें आमकां पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. देखीक जुवांवाच्या 8व्या अवेस्वरान पयली ते 11 वळींत ह्या वळींनी आमकां मेळटा, जेजून पोद्दुवारान सांपडले अस्तोरेक तिका म्हणलें, बाय ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फॉर्मोड मारूंक ना, उठ आनी वच. हांवूय तुजेर कसलेंच फॉर्मोड मारिना, पूण नव्यान पातो करिना काय. हें आमकां दाखयता जेजून तिची पातकां भोगशिल्लीं. ते उपरांत मोगाचे भयणीनो, लुकाच्या शुभ वर्तमानान 7व्या अवेस्वरान 30 आनी 6 ते 50 वळींत जेजू सिमांव फारिसेवागेर तांच्या घरा वेता. ताका आमंत्रण आसलें जेवणाक, म्हणटच जेवणाक तांगेर वेता. आनी अशें आसतना चंद्रकांती आयदनान घालून तेल घेवन ही अस्तरी थंयसर येता आनी जेजूचे पांय आपल्या दुखांनी धुता आनी आपल्या केंसांनी ती पुसता. आनी हें तेल जेजूच्या पांयांक लायत ती रावता. आनी असल्या वेळार सिमांव फारिसेवकार आपल्या मनान चिंता, हो जरी तर बाकणार आसलेलो जाल्यार ही अस्तरी कोण, ही बायल कोण आनी कसली स्वभावाची ती तो जाणो जातलो आसलो. जेजू सिमांवाक म्हणटा, म्हाका तुका एक सांगचें आसा. 2 जाण रीणकारी आसले. एकलो 5,000 दिनार आनी दुसरो 100 दिनार. आनी हो दोगांयकूय बोक्षिता जाल्यार कोणाक अदीक दोनयाचो मोग आसतलो? आनी तो म्हणटा अदीक बोगशिला तेका. आनी तेंच जेजू ताचे दोळे उगडटा. ही अस्तरी चड बोगशिला देखून ही अस्तरी चड मोग दाखोड करता. आनी जेजू तिका म्हणटा, अस्तरी तुजी पातकां बोगसली. आनी थंयसर राजीर आसले ते म्हणटात, ओ आनी कोण पातकां लेगूत तो बोगशिता. तो जेजून पळयता हांव तिची पातकां बोगशिली. ते उपरांत मोगाचे भयणीनो, लुकाच्या 19व्या अवेस्वरान पयले ते 10व्या वळीन आमकां मेळटा, जेजू म्हणटा, जाक्यो खाला देव, आयज हांव तुमगेर येता. आनी जेजू
जाग्यागेर जेवणाक वेता आनी जाग्यो आपलें जिवीत बदलता आनी जेजूक म्हणटा म्हजो अर्दो वांटो ग्रेस्कायेचो वांटो हांव गोरिबांक दिता आनी कोणाक हांवें फटयला नागयला तांकां हांव चोपट पोतून दिता. आनी जेजू कितें म्हणटा आयज ह्या घोराब्याक थारोन आयली. मोगाचे बडवानो जेजून म्हणोंक ना आयज जाग्योवाक थारोन आयले अशें म्हणोंक ना पूण आख्ख्या घोराब्याक थारोन आयले. हय मोगाचे बडवानो पातोक एक ओशाची पिडा कशी कंटेजियस डिजीज. आमी जाणा जेजूच्या काळार कोड लेप्रेसी ही एक ओशाची पिडा जावन आसली आनी एक कोड आमी पळयता पयले ल्हान जाताले ल्हान फेरीत कशें उपरांत वाडत वेता जायतीं फेर्दां जातात उपरांत एके भशेन रोगत पर्यंत तुजें सामकें करप्ट कशें जाता मांसाचे कुडके पडूंक लागतात. म्हणटच हे तरेन मोगाचे बडवानो आमी म्हणूं येता पातोक पातोक एक ओशाची पिडा इट इज अ कंटेजियस डिजीज. म्हणटच एकल्या मनशाक जर तर जालें it can spread to the other person from individual to individual, from one family to the other family, from one nation to the other nation. म्हणटच हे तरेन मोगाल बडवानो पातोक आयज वाडत वाडत आसा. म्हणटच कोण परी ही कंटेजियस डिजीज आमी पळयता वाडटा तेच भाशेन पातोकूय वाडत वेता तें आमी पळयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगाचे बडवानो मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत थंयसर आमी पळयलां कोण परी हे 4 जाण आर जाल्ल्या मनशाक घेवन येतात आनी आमी पळयता जेजू ताका म्हणटा तुजी पातकां भोगसुली आनी थंयसर सगळे हाजीर आसलेले ते थोटाक जातात ओ कोण आनी एके भशेन म्हणटात तो देव निंदा करता कित्याक पातकां भोगसूंक फक्त देवाच्यान जातात म्हणटच हो कोण हाज्यान कशें पातकां भोगसूंक येता. तो देव म्हणून ताणें वळखूंक नासलो तो फक्त मनीस म्हणून कशें ते ताका वळखताले आनी ह्या पासत तो देव निंदा करता अशें ते म्हणटात. हय मोगाचे बडवानो एके वाटेन ते सारके आसले कित्याक ते नकळो आसले की जेजू देव म्हणून आनी ह्याच पासत जेजू तांकां विचारता कितें सोंपें पातकां भोगसुली म्हणून सांगूंक सोंपें ओ उठ आनी तुज्या हातून घे आनी चलून लाग हें म्हणोंक सोंपें. मोगाचे बडवानो आमच्यान कोणाच्यानूय म्हणोंक जाता तुजी पातकां भोगसुली हें प्रूव करूंक मोगाचे बडवानो आमच्या कांयच पुरावे नात पूण उठ तुज्या हातून घे आनी चलूंक लाग हें म्हणोंक भोव कठीण व्हेरी डिफिकल्ट. आमच्यांनी कोणाकूय अशें उठ तुजें कोदेल घे आनी वच अशें आमच्यान म्हणोंक जावचें ना कित्याक आमकां ती पदवी ना. जेजूक ही पदवी आसली कित्याक जेजू देव जावन आसलो आनी त्याच पासत लोकांक दाखोवंक तो म्हणटा उठ तुज्या हातून घे आनी चलूंक लाग आनी त्याच वेळार मोगाचे बडवानो तो आपल्या हातून घेता आनी चलूंक लागता. ज्या हातूनाचेर तो पडोन आयलोलो तो आतां हातून घेवन चलूंक लागता आनी लोक मोगाचे बडवानो थोटाक जाता कसली पदवी. हय मोगाच्या भयणी भावानो जेजूक पदवी आसली पातकां भोगसुपाची हें जेजू दाखोड करता. मोगाचे भयणी भावानो आमी जाणा जुआंवाच्या आवेस्वरान 20व्या आवेस्वरान थंयसर आमकां मेळटा 21वी ते 23वे वळीन जेजून पुनर्जीवन जाले उपरांत शिसांक तो भेटलो आनी म्हणलें शांती तुमकां आनी जेजून म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात जांची पातकां तुमी भोगशिशात तांची पातकां भोगसुतली जांची पातकां तुमी भोगशिना जाशात तांची पातकां केन्नाच भोगसोची नात. मोगाल बडवानो अकुमसाराचो साक्रमेंत जेजून शिसांच्या ताब्यान कसो गेलो आनी हे तरेन पळयता शिसांक ही पदवी दिली पातकां भोगसुपाची आनी आयज पर्यंत मोगाल बडवानो सक्सेशन कशें शिसांनी दुसऱ्यांक विचून काडलेल्यांक दिली आनी आयज याज्ञीक अकुमसाराचो साक्रमेंत आमी पळयता समोर रमतात. म्हणटच जेन्ना हांव दूख धरून कुमसार जाता जेजू म्हजी पातकां भोगशिता. हय मोगाचे बडवानो आधुनीक समाजांत आमी नदर मारुया. आयज पळयता कितल्यो चोरयो आयज वाडत चडत आसात. ह्या दिसांनी आमी पळयता पेपराचेर हांगासर चोरी जाली थंयसर चोरी जाली
robbers decamped with lakhs worth rupees valuables and gold from Ponda. आणि फाटल्या दिसांनी आयलेले वास्को कोणाच्या फ्लॅटांतले कोणे भांगार आनी पयशे आनी हेर वस्तू मोलाच्यो वस्तू चोरून व्हेल्यो. कांय फाटी कोणे म्हाका एक वॉट्सॅपाची व्हिडिओ धाडलेलो, सिओलीच्या गांवांत एकल्या तरणाट्यान रोखडीच उडकी मारून लॉक फोडून चोरी करून तो नाच जालो. आयज मोगाल भयणीनो, चोरयो, बलात्कार पळयता. हालींच कोले हांगासर ते एक जाण तरणाट्यांनी छत्तीसगड हांगासरले दोगा ल्हानशे मायनर्स हांकां बलात्कार केली, गँग रेप्ड. इतलेंच न्हय मोगाल भयणीनो, दिसाच्या दिसाक असले वायट न्यूजपेपराचेर आमी वाचीत आसा. 3 पर्सन अरेस्टेड फॉर गँग रेपिंग 2 मायनर्स. नेसाय हांगासर आमी पळयता एके ओस्तुरेक एका भुरग्यान तांच्याच गोच्छान नेफ्यू हाणें जिवेशी मारून उडयली. आनी हालींच आमी आयकलां एके आवयन, Bangalore woman arrested for killing 4-year-old child in Kandoli. एक ल्हान भुरग्याक, 4 वर्सांच्या भुरग्याक, आपल्याच भुरग्याक तिणें जिवेशी मारली. मोगाचे भयणीनो, म्हाका कित्याक पडला, ताणी हें पातक केला अशें आमचेर म्हणूंक जायना. आमी जोण एक एकलो मोगाचे भयणीनो जबाबदार. जेन्ना दुसरो मनीस वायट करता आनी हांव जर तर ताका सांगिना, देवा मुखार हांव गुन्यांवकार अशें भाग्योन पावलो म्हणटा. म्हणटूच पळयता, सीन स्प्रेड्स, सीन इज कंटेजियस. हे मोगाचे भयणीनो आमी ओळखून घेवंक गरज आनी गोठ्ठा तो आदार आमी एकामेकाक आमी दिवंक गरज. आयज जर तर हे आमी पातक करिना, आयज एके आवयन एका भुरग्याक मारलो, फाल्यां दुसरी आवय भुरग्याक मारतली, फाल्यां तिसरी आवय मारतली, आनी अशें हें पातक वाडत वाडत वयतलें. म्हणटच मोगाल भयणीनो, कुमसारा वरवीं आमी नितळ जावया. भाग्योन तुजे वाजान पळयता गोठ्ठा ते भाशेन केन्ना केन्नाय कुल्ली जावन, केन्ना केन्नाय एक कांकोणकार जावन कुमसाराचो साक्रामेंत गोठ्ठा ते भाशेन पोरशेक ताणें देवाची बोगसणी दिली. देवा तांकां बरें जिवीत जिवंक ताणें हुस्कायलें. आनी ताची उतरां मरणाच्या वेळार जें कितें तुवें आख्खें जिवीत भर करूंक नाय तें निमाणें मरणाचे घोडेर कोडोवंक तुजे लागीं घडचें ना. म्हणटच मोगाल भयणीनो, गोठ्ठा ते भाशेन फाल्यां न्हय, हें वरोस आमचें घोडेक निमाणें वरोस घोडेक जायत. ओ जानेराचो म्हयनो घोडेक आमचो घोडेक निमाणो म्हयनो जायत. ओ आयचो दीस मोगाचे भयण भावनो घोडेक म्हजो निमाणो दीस घोडेक जावंक शकता. म्हणटच फाल्यां न्हय, आयजूच आमी आमचें जिवीत बदलुया. ह्या म्हयन्यान कितें बरेंपण करूं येता करूंक वावरुया. फुडल्या वर्साक न्हय, ह्याच वर्साक बरेंपण आमी शिपडावया. आनी हे तरेन मोगाल भयणीनो आमी जर तर चल्ल्या जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमी भोगूंक पावतल्या. मोगाल भयणीनो, आमी कुमसार कित्याक जावंक गरजेचें? कित्याक कुमसारा वरवीं आमचो भार उणो जाता. कुमसारा वरवीं मोगाचे भयणीनो जे दुरीग आमी मांडून हाडला, एक एक पातक करून मोगाल भयणीनो आमी एक एक फातर आमचे मदें आनी दुसऱ्या मदें, आमचे मदें आनी देवा मदें हें दुरीग आमी बांदता. म्हणटच कुमसारा वरवीं हें दुरीग मोडटा आनी बरे संबंदान, एकामेकाच्या संबंदान आनी देवाच्या संबंदान आमी वाडोवंक पावता. तिसरे सुवातेर मोगाचे भयणीनो, कुमसारा वरवीं आमकां पेखोवणी मेळटा, हिलींग. ह्या मनशाक आमी पळयलां, आर जाल्ल्या मनशाक जेजून म्हणलें तुजी पातकां बोगशुलीं आनी ताका टोटल हिलींग. उठोन हातून घेवन तो चलून घरा गेलो. म्हणटच आमकां पेखोवणी मेळटा. चवथे सुवातेर कुमसारा वरवीं आमकां मोनाची आनी काळजाची आमकां शांती मेळटा. आनी 5वे सुवातेर मोगाचे भयणीनो, कुमसारा वरवीं बरीं मनशां जावंक, स्वत उलोवंक, स्वताक गोवायकी दिवंक आमकां बळ मेळटा. म्हणटच आयचो विशय आमकां म्हणटा कुमसार करून आमी नितळ जावया. म्हणटच हेंच कल्पना मनान दवरया आनी भाग्योन तुजे वाजाचे मजतीन आमी बरीं मनशां जावंक आनी गोडटा ते भाशेन दुसऱ्यांकूय आमी आदार करूंक, कुमसारान वांटो घेवन आमी पेखोवणी घेवंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागुया.
कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं बोगसोणे आनी कुरपा आमच्या जिवितान येवंक कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. सगलीं उबी रावया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. ते पोरजेची सेवा करतना पोरजेक बोगसोण्याची हातयारां जावंक आनी पोरजेक जिवीत नवसरूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, alcam sotaro, boti pona, matauno. आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांणी आपल्या स्वार्थाक लागून पोरजे मोदें दुस्मानकाय घालिना जावंक पूण पोरजेक एकठांय जियेवंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, alcam sotaro, boti pona, matauno. आम्हा सोमेस्ता पासत मागुया. जायतीं जाण वर्साची वर्सां दुस्मानकायेन जियेतात. आमी एकामेका सोवे सोंसणीक जावंक आनी उदारपणान दुसऱ्यांक बोगसून एकामेकाचें जिवीत बदलूंक आदार दिवूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, alcam sotaro, boti pona, matauno. कुमसाराच्या साक्रामेंताचो मोग करूंक मागुया. कुमसाराचो साक्रामेंत पेकवणीचो साक्रामेंत. जायतीं जाणां ओसोक ओत्मीक जिवीत जियेतात. तांणी कुमसाराच्या साक्रामेंताचे जोरीशी येवून नितळ जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, alcam sotaro, boti pona, matauno. आयज केरीत भाशेन डिओसीच्या शिकवणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा पासत प्रास्ताव तेदना आयज मिसा बेटीन वांटो घेतलोल्या वेदना आनी कानाकोना वाराडांतल्या बाबा भयणी पासत मागुया. Dunia deva, alcam sotaro, boti pona, matauno. काकुत्सरा बाबा, तुज्या पोतयेच्या नांवान केल्ली ही मागणी तूं स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं कालतिकायेन मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायोन करुया. जिने वांटे जिने किना. Suka fulam Christa gade et angeles cinevate Adam Baba bidung duka umbias ani sorya vandam Ami sumo pita, vedu
म्हज्या भयणी बाबांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेन आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवाळेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पोरगोटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोरम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवास तुज्या भोगताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारताचो गुटपोरगो टुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जोत बोणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पुण्योक फावो कर. आबा सोबेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बारये देवाची बाये सागाती भाग्योन सुजे तिचो श्रेश्ठ पोती भाग्योन धर्मदूता आनी सर्व काळिको मानवल्ल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासताय सुखार आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. हेंच मागणेन वरवीं आमकां आमी बोगसोणें मागूंक आनी दिवंक कृपा आनी बोळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरो वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचें नोतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या खालसांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया मोगाल जेजू यो तूं यो. Jesu yo tu yo, Baba boy nei be dong yo, Kasa amchara bong yo yo, Chive amche bodlong yo, Godai tu si tu de, Muswana tu si. Santos so amkandi favor di bolaki gontai tu chidi tu di busfon amkat tu ji Santos tu so amkandi favor di bolaki
Jesu yo tuyo Baba boyning bedokyo Kalzan amcha rabukyo Jivit amche bodlukyo Mona tirai bavarda Ushut watai visvasa Kaza petu yarchana Deva benyarcha moga Mona tirai bavarda Ushut watai visvasa Kaza petu yarchana Deva benyarcha moga Jesu yo tuyo Baba boyning bedokyo Kalsan amcha rabukyo Jivit amche bodokyo प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आयज आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट भेटयल्या याज्ञीक ब्लेस लोबो आनी देवाचें उतर आमकां उर्बेन परगटला. याज्ञीक मारिया रडायस हांकां आमी दिनवासतांव तशेंच तांचे बरोबर हेर बालिदानां वांटो जाल्ल्या याज्ञिकांक आमी दिनवासता. थोड्योच कळवण्यो नव्यानांच्या आनी पोरबे विशीं. ह्या समाजाच्या दिसांनी नव्यानांच्या मिसांचो वेळ कोंकणी भाशेन आमची मिसा सकाळीं 6:30 रोमारेची मीस 9:15 सांजे 4 परत रोमारेची मीस आनी इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. आयतारा दिसा आमची मिसा 14 तारखेर पयले मीस सकाळीं 5 उपरांत 6:15 7:30 9:15 सांजे 4 आनी इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. ह्या आयताराक 14 तारखेर किरीत भाशेन 9:15 मिसार आमी जाणट्या आनी पिडेवंता पासत मागतल्या. देखून तुमी तुमच्या जाणट्यांक आनी पिडेस भाव भयणींक ह्या आयतारा दिसा 9:15 मिसार तुमी हाडची. येतना अशें बेगीनूच येवचें. आदार दिवंक आमचे वॉलंटियर्स आसतलीं, तांकां तुमी भेटची, तांकां तुमी आयकुचें. कितें भाशेन तांकां आमी मागणी लायतल्या आनी आमकां याज्ञिकांक कळूंक
आमी बॅचीस व मेडल्स दितले देखून वेळा आदी तुमी येवची आनी आमची परंपरीक त्या दिसा मिसा उपरांत पेज कांची आमी वांटतले तशेंच आयतारा दीस हिंदी भाशेन मीस जातले 11:15 वाजता जादराचे 16वेर भाग्य सेवाजाचे दोबाचेक पोरबेचो दीस ह्या दिसा मिसा हे पुरी सकाळी 5, 6 वाजता 7:15, 8:30 दोबाचेक पोरबेची मीस 10 वाजता हे मीस बिस्म तेओदोर मास्करेन ताचे बरोबर आमचो कादियाल बिस साहेब आनी हेर बिस्म भेटयतले उपरांत मागीर जेवाजाचे ओरातिरेच्या कुडीन मीस जातले दनपारच्या 12 वाजता सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणे मीस इंग्लीश भाशेन 5:30 वाजता ह्या जाग्याच्यो थोड्यो सवलत्यो हांची म्हायती कुमसा जावंक सोदतले आनी आमचे यात्नी कुमसारांक बसतले आसात तुमी थंयसर वचूं येता माटवान तशेंच मिसा दिवंक कोणूय सोदता उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदतात वा तुमची देणगी डोनेशन दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्यो माद्र भयणी आसात तांकां तुमी मेळची आमचे धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा ऑफ रिलिजियस आर्टिकल्स बेतिना कोता मेदाली विक्रेक मेळटा तशेंच ह्या वर्साचो भाग्य सेवाजाचो कॅलेंडर जाचेर ह्या भाग्यवंताच्या जिविताचेर आनी ह्या जाग्याची बारीक सारीक म्हायती दिलेली आसा तशेंच मागण्याचो जलो ह्या पुस्तकान वेगवेगळे तरेची मागणी इंग्लीश तशेंच कोंकणी भाशेन विक्रेक आसात भलायकी बाबतीन आमचे फर्स्ट एड सेल आसा तशेंच पिवपाक उदक दवरलेलें आसा आमचे टॉयलेट्स आसात फेर आसा आनी कोणाची बूक मारूंक आमचे सेंट जोझेफास कॅन्टीन आसा नव्यानाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यंत मोगे जोझेफाची सांगतवार भावार्थ्यांक उक्ती आसतली सकाळी 7:30 ते दनपारच्या 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत मिसांचेर कोणी स्वादेची उतरां व वाचपा व भावार्थ्याची मागणी करूंक सोदतात ताणें मिसा आदीं व आदल्या दिसा साक्रिस्तींत येवन आमच्या सिस्टरीक मेळची तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो आज सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार आमकां तुमी कळोवचें ही सगळी मिसा युट्यूबाचेर आमच्या सँक्च्युरी ऑफ सेंट जोझेफास ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक मेळटात तशेंच CCR TV 9:15 आनी 4 वाजता ही मिसा ती दाखयतात आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कितेंय सांगतात आनी सुचयतात मोव करून गाडयो पार्किंग करता तेन्ना वो माटवान बसूंक तेन्ना तुमी तांचें आयकुचें एक खेरीत अनाउन्समेंट कोणाची गाडी GA05F 5309 पार्किंग केला पूण तो पार्किंग आमी बसींक दिता आनी आतां फुडल्या मीस रोमारीचे मीस देखून मागता तुमी मातशी तुमची गाडी काडची GA05F 5309 सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात बोगसणे घेवंक आनी दिवंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आतां आमी भाग्योन जोझेफासाचे नोवेनाचे मागणे करतले हांव उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दोळालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोगले ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका भाग्योन जोझेफासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योनपणाचो मुकुट जोडून जाता म्हणून दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता ओगीच रावन गरजां खातीर मागचें
हे मागणे आम्ही करताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवाचो आशीर्वाद घेवन परत घरा येताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या बाबा. आमच्या बाबा विनयत्या तुझी मोसोत बाबा साक्षी दिव जेसू बाबात पोसू उर्बेबो आमका जागो सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे पासो आमका मोयमा Jesu, pavitratnya, arga moima, sasna, susevaza, amcha baba, tuji paso, arga moima, Bapa Jesu, pavitratnya, arga moima, sasna.